गोयची मार्केटां आनी रेस्टॉरंटांनी कितलेशेच नुस्तें भायल्यान येता, मात फिश माफियाच्या फॉर्मेलिन नुस्त्याचो एक्सपोजे जायत सावन हें नुस्तें धड म्हणपाची आजून कोणाकूच खात्री ना. एफडीएची चॅक पोस्टावेली यंत्रणा विस्वासपाची ना. नुस्त्याचें चॅकिंग चल्लां म्हणपी एफडीएच्या स्टाफाची परिस्थिती पळयात. एफडीएच्या 20 फूड इन्स्पेक्टरांतले 17 चॅक पोस्टाचेर ड्युटेर. तिगा सिनियर अधिकाऱ्यांक फिल्डार वचूंक मेळना म्हूण तांकां खंय ती ड्युटी ना. एफडीएचो स्टाफ कमी पडटा म्हूण खंय आतां खात्यान ट्रान्सपोर्ट खात्याच्या अधिकाऱ्याक आदाराक आपयला. आतां आरटीओवाले नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसा काय ना ते तपासतले. तांकां खंय डिटेक्शन किट आनी ट्रेनिंगूय दिल्या. आरटीओ इन्स्पेक्टर चॅक पोस्टार टेस्टी करतले आनी दुबाव आयल्यार एफडीए इन्स्पेक्टराक आपयतले. एफडीए इन्स्पेक्टराची ड्युटी 7 सप्टेंबर मेरेन आशिल्ली, ती सध्या 11 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या. मात फिशरीज खात्याक नुस्तें तपासूंक एफडीएन लेखी ऑर्डर काडल्या. थंय कायद्याची अडचण ना. इतले मजगतीं सरकारान फॉर्मेलिनाच्या केशीन मंगळारा हायकोर्टाक जाप दिली. फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेर नदर दवरूंक कितें कितें करता ते एफडीएन कोर्टाक सांगलां खरें, मात कोर्ट म्हणटा खरें खोटें कळपी एकूच एजन्सी ती म्हणटा ती FSSAI. ह्या एजन्सीक नोटीस काडून कोर्टान केस 3 सप्तकांनी दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.